खांडेपार मोठी वाठारातल्या प्रकाश गावडे हाचेर झाड कापतना आंगार खांदो पडपाची घडणूक घडली। उपरांत ताका गंभीर अवस्थेत उपजिल्लो हॉस्पिटलात दाखल केलो, पूण थंयच्या दोतोरांनी ताका घडणूक थळावच मरण आयिल्ल्याचे जाहीर केले। फोंड्या पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो। गोमेकोत पोस्टमॉर्टमाची तपासणी करून कूड कुटुंबाच्या सुवाधीन केली। काल हांगा कितें इन्सिडंट घडलो? काल सकाळी 9:15 सुमार झाड कापपाक गेल्ले पळय ते झाड मारून ओडटाले, दोरीन ओडटाले तेन्ना ते ओडले तेंच्यांनी आनी ते पडटा आसतना ते बाकीचे दोग आशिल्ले पळय ते सायडीक सरले आनी हो मातसो तो दोरयेक थंय घुस्पटलो आनी तो उरलो तो आनी ताका तो मागीर फानो लागलो आनी तो पडलो थंय। नांव कितें तेजें? प्रकाश गावडे। प्रकाश गावडे। आनी नंतर मागीर ताका तुमी हॉस्पिटलांत व्हेलो? आमी फर्स्ट एड केली आमी फर्स्ट पंपींग बी केलें ताका हांवें, पूण रिस्पॉन्स फायनल रोखडो 108 आपयली। 108 गाडयेन घालून ताका रोखडो ओके, पूण तो वाचलो ना? पूण तो वाचलो ना। ओके, आनी तेज्या घरा कडेन कोण कोण आसता? तेज्या घरा कडेन तेजी बायल आसा, तेजी बायल आसा आनी एक चलो आसा। ओके, तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव रामदास गावडे। रामदास गावडे। सद्या मी आसा मुर्डी खांडेपार हांगा, जंय काल एक इन्सिडंट घडलो। एक प्रकाश गावडे नांवाचो एक हांगसरलो थळावत मनीस, जो रामदास गावडे हाच्या कुळागरान हांगा काम करताले दोग तीग जाण। एक सानाड्याचें झाड मारता आसतना झाड जेन्ना ओडटाले तेन्ना दोरयेक कितें तरी पांय घुस्पून तो एकटोच उरलो, बाकीचे दोग जाण आशिल्ले ते कुशीक सरले आनी तो सानाड्याचो बरो लांब सानाडो आसा, तेजो खांदो तेज्या हड्ड्याक आपटलो आनी ताका मरण आयलें। बेगोबेग ताका उपचारा खातीर फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेलो 108च्या आदारान, पूण थंयच्या दोतोरांनी ताका मृत घोशीत केलो। सद्याक प्रकाशाची बॉडी कालूच सांजवेळार पोस्टमॉर्टम करून त्याच्या घरच्यांचे सुवाधीन केले, तेजेर निमणे संस्कारूय जाल्ले आसा। पुलीस तपास चालू आसा हे घडणुकेचो। गोमंतक टीव्ही खातीर खांडेपारच्यान शेखर नायक।